सा आल्फोन्सस दक्षिण स्पेनाच्या एका मोनजातीच्या लुवेचे वस्तुरकरच्या व्यापारिस्ताक जल्मालो. ताची पत्नीण आनी भुरगीं मरण पावतना ताणें मागण्याची आनी कुडीच्या दंडवणेची कठीण जीवन आरंभ केलें. 39 वर्सां प्रायेर जेजुईत मेळा खाल माझोर्का द्वीपांत तो एक लायक भाव जालो. 44 वर्सां भर तो थंयसर माउंट सियोन कॉलेजींत आनी सेमिनरींत दार राखवालीचें खालतें काम करूंक लागलो. दार राखवाली सावन तो वावर करनासतना हर एक पावटी बागलाची कांपीण वाजतना क्रिस्त भितर येवंक आशेता म्हूण तो आपणाकच सांगतालो. आनी हांव आयलां सोमया म्हणून आयिल्ल्यांक संतोशान दार उक्तें करून उपरांत येवंकाश्यांक राखून रावतलो. एक पावटी प्रांतीय वडील भेटेक आयिल्ल्या वेळा ताणें ब्रदर आल्फोन्सा लागीं ग्रीक भाशेंत एक शेरमांव सांगूंक सांगलो. तितल्यार हो प्रायेस्त भोव खालतेपणान आनी विधेयपणान पुलपुत्रार वयर गेलो. थोडी लातीन भास येताली तरी ग्रीक भास कळीत नासल्या ताणें पुरतो 1 मिनट सवकास आनी संभ्रमीक तरान किरिये एलायसून क्रिस्ते एलायसून किरिये एलायसून म्हणलीं उतरां परत आनी परत म्हणा लागलो. सा पीटर क्लेवर ताचे लागीं दिसपडते विचार विनिमय करतलो. 1617 ऑक्टोबर 31 तारीखेर तो मरण पावलो. 1825 जून 12 तारीखेर पापसाहेब लियो 12व्यान ताका भाग्यवंत म्हूण परगटलो. पापसाहेब लियो 13व्यान आल्फोन्सस रॉड्रिगसाक 1888 जानेर 15 तारीखेर सा पीटर क्लेवरा सवे सांत म्हूण मानून घेतलो.